दीस शुक्रार मेयाची 31 तारीख 2026. पहिले वाचप सा पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप अध्याय 4 ओळ 7-13 पर्यंत. भावा बहिणीनो, सर्व वस्तूंचो शेवट लागीं पावला देखून घडबड नाकात. शांत रावूंक प्रयत्न करा. तवळ मागणे करूंक तुमकां साध्य जातलें. सक्टां प्रसड तुमचे समध्ये एकामेकाक कळनातलो मोग आसूं. मोगा वरवीं जायतीं पातकां बोगसतात. एकामेकाक उपकार नासतना सत्कार दिया. देवाच्या विविध देण्यांचे आदळतेदार तुमी जाल्ले बरी हर एकलो आपणाक मेळ्ळां तें देणें एकामेकाचे सेवेक उपयोग करूं. जो कोण प्रसंग करता तो देवाचें उतर कशें परगट करूं. जो कोण सेवा करता तो देवाचे सक्तेन ती करूं. अशें सर्वान जेजू क्रिस्ता मरिफात देवाक मान जावं. ताका जावं महिमा आनी राजवडकी ससनाच्या ससनाक. आमेन. मोगाच्यानो, तुमकां वारोवन पळोवचे खातीर तुमच्या वयर आयल्या ती उज्या परिक्षा पळोवन तुमी घडबड नाकात. आनी तो विशेष कांय तुमकां घडटा म्हणून तुमी चिंचे नाका. क्रिस्ताच्या कश्टांनी तुमी वांटली जाल्यार देखून तुमी उल्हास पावा जाय. ताची महिमा प्रत्यक्ष जावचे वेळी तुमी आनीकी चड संतोश भोगूंक दादोशी जातल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचें उडपकार. कीर्तन 96 10, 11, 12 आनी 13. श्लोक. प्रितुमेची मनसुबी करच्याक सोमी येता. सर्वेस्पर एकलोच राजा म्हणून राष्ट्रांक गाजोवन सांगा. प्रितूम ताणें थीर केल्या ती बिलकुल हालची ना. सर्व परजांचे न्याय नितिकाल तो जडती करता. श्लोक. प्रितुमेची मनसुबी करूंक सोमी येता. सर्ग सगळो आनंदू उल्हासूं आख्खो संवसार, गरजो दर्यो सागर आनी तांतलें सर्व, फळो पिकासवें उल्हासून भुंयभाटां, संतोषान हालों धलों रूख झाडांनी भरिल्लीं रानां वनां. श्लोक. प्रितुमेची मनसुबी करूंक सोमी येता. सगळी सृष्टी उल्हासूं येता त्या सर्वेस्पराक. वय येता तो प्रितुमेची मनसुबी करच्याक. सगळ्या संवसाराची सतान समेस्त जनांगांची नितीन तो जडती करतलो. श्लोक. प्रितुमेची मनसुबी करच्याक सोमी येता. उद्गार. हालेलुया हालेलुया. हांवें तुमकां विंचून काडल्यात म्हणटा सुमी. तुमी भायर सर नसून बळटा तसलें फळ दिवच्याक. हालेलुया हालेलुया. शुभ वार्ता. सा मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 11 ओळ 11-26 पर्यंत. जेजू जेरुसलेमा भितर सरतस देवाळाक गेलो. थंय सर्व वस्तू भोवून पळोवचे भितर काळोख जावन आयिल्ले निमती तो आपल्या बारा शिसा सांगाता बेतानियाक भायर सरून गेलो. दुसऱ्या दिसा बेतानियातावन फाटीं येतना जेजूक भूक लागली आनी वाटे देगेर चिक्के पयस पालेल्ल्या आंजुराचो एक रूख पळोवन ताचेर कांय मेळत काय म्हणून तो सोदूंक लागलो. पूण मुळांत येतच ताचेर पानां शिवाय दुसरें कांय ताका मेळ्ळें ना. तो आंजुरा जावचो वेळ न्हय आसलो. तो त्या रुखाक म्हणालो, ह्या फुडां कोणूच मनीस केदींच तुजें फळ खावंक पावना जावं. आनी ताणें अशें म्हणलें ताच्या शिसांनी आयकलें. ते जेरुसलेमाक पावतच जेजू देवळांत भितर सरलो आनी थंय विकतल्यांक आनी घेतल्यांक भायर धांवडोंक लागलो. शेनवारांचे मांड आनी पारवे विकतल्यांची बसका ताणें वमत्यो घाल्यो. तितलेंच न्ही, देवळांतल्यान कसलोच माल
हाडूंक वा व्हरूंक कोणाकच ताणें सोडलें ना. उपरांत लोकांक शिकोवन दिवन तो म्हणालो, म्हजें घर समेस्त परजांक मागण्याचें घर म्हणून आपयतलें अशें पवित्र पुस्तकें बरोवन आसा न्ही, पूण तुमी तें केलां सोरांसो भुयार. हें आयकून प्रधान याजक आनी शास्त्री ताका कशें काबार करचो म्हणले सोदण्यार पडले. पूण लोक सक्कट ताचे शिकवणेक आजाप पावतलो देखून ताका ते भियेले आनी सांज जातस तो आनी ताचे शिस शहरा भायर गेले. सकाळी तो आपले वाटेर वता आसतना अंजुराचो रोख पाळ पर्यंत सुकून गेल्लो तांणी देखलो. तवळ आदल्या दिसा घडिल्ल्यो संगतीचो पेद्रूक उडास आयलो आनी जेजूक तो म्हणालो, मेस्त्री, पळय तुवें शिराप घाल्लो अंजुराचो रूख सुकून गेला. जेजून जाप दिवन म्हळें, देवाचेर भावार्थ दवरा. खरेंच हांव तुमकां सांगता, कोणी ह्या दोंगराक उठ आनी दर्यांत वचून पोड म्हणून सांगून आपल्या अंतस्करणांत दुबाव नासतना आपणें कितें सांगलां तें घडतलें म्हणून सतमायत जाल्यार तें ताणें सांगल्या पर्यंत जातलें. देखून हांव तुमकां सांगता, कितें सक्कट मागण्यान तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हणून सतमाना आनी तुमकां मेळटलेंच. ह्या शिवाय मागण्याक तुमी उबे रावतना कोणाचेरय तुमकां कांयपणी विरोध आसल्यार तें बक्षिया. तवळ सर्गीचो तुमचो बापय तुमचीं पातकां बक्षितलो. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. कितें सक्कट मागण्यान तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हणून सतमाना आनी तुमकां मेळटलेंच. आयचे सुवार्थेंत जेजून केल्ल्यो 2 संगती आमी आयकता. पयली, फळ दिनांतल्या अंजुराच्या रुखाक शिरापचें आनी दुसरी, देवळांत वेपार करच्यांक भायर धाडून लावचें. जेजू काकळटीचो सागोर. कोणाकी शिराप घालचो न्ही आनी रागार जावचो न्ही. ह्या 2 संगतींनी लोकांक विशेश संदेश आसात. पयलें, आमी कोणाकच फळ दिनासतना ह्या संवसारांत जियोंक नजो. आमकां लाबुल्लो जीव आनी जिवीत आमी गळसूंक. आमकां पेल्याक आनी सर्वेस्पराक बरें करीसे म्हणलो संदेश आसा. देवाळ नितळ केल्ल्या घडितांत देवाचें घर पवित्र, तें आराधनाक आनी आत्मीक कार्याक मात्र सीमीत. व्यापार वहिवाटांक न्ही म्हणलो संदेश जेजू आमकां दिता. सर्वंप्रास मनशाची कुळस उत्तम आनी पवित्र देवाळ म्हणलो संदेश आमकां मेळटा. सांगात आसा जेजू आमकां भरवोसो दिता. कितें सक्कट मागण्यांत आमी मागता तें आमकां मेळटाच वा मेळटलेंच म्हणून सतमानून आमी मागल्यार तें आमकां देव फावो करतलो.